नमस्कार. आयच्या ह्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आज अशी गेस्ट आसात जांचेर दिसता म्हाका ह्या दिसांनी भरपूर कुफुसांवां आनी कॉम्प्लिकेशन्स तांचे वाट्यार येतात. कशी पळयतात त्या कॉम्प्लिकेशना कडेन एक पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सर, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, इतली सारकी आंदोलनां, लोक रस्त्यार देंवल्यात आनीक सत्तेर तुमी आहात. जनरली असली बाबतीक तुमची कळाशी ओपोजिशना आसतना पळोवन पळोवन लोक थक्क जाताले. आज तुमी रुलिंगा आसात आनी ही कळाशी तुमकां पळोवची पडटा. कशें दिसता? कशें जाता की राजकारणा भितर हें सदतीत चालूच आसता. फक्त इतलेंच जालें की हें मातशें ह्या वेळाचेर खूब बेगीन जालेंशें दिसता, कारण निवडणुकीक अशें अजून 6 वर्स आसा, फेब्रुवारी मार्च 2022. पण इतल्या बेगीन हें मातशें पयलीं म्हळ्यार इतलें आंदोलन, नवीन कितें तरी विशय, हे नॉर्मली निवडणूक जेन्ना लागीं येता तेन्ना अशें आसतात आनी ताका व्हडलें स्पेशल अशें कांय अशें आमकां दिसना. पण ह्या वेळार मातशें तें बेगीन जालें अशें म्हाका खूब बेगीन केलें सगळ्यांनी, आनी म्हाका दिसता तेजो आमकांय थोडोसो बरो फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. फायदो जातलो म्हणटा तुमी हाजो? जनरली जेन्ना सत्तेर आसतना अशीं आंदोलनां जावपाक लागतात तेन्ना लुकसाण जाता. कशें जाता की एखाद्या आंदोलनाचे विशय जेन्ना एखादे घेवन वतात फुडें, तें जर सामकें लागीं निवडणूक येतकच जर केल्लें न्ही जाल्यार तें मातशें सेटल जावन जावपाक मातसो डिफिकल्ट आसता. पण आतां बरोचसो ज्या वेळार टायम येता त्या वेळार आमकांय सारकें लक्षांत येता की कितें केल्या नंतर कितें जावपाक शकता आनी तें आमी करपाक शकतले, आनी म्हणून म्हाका दिसता तेजो फायदो आमकां बरो जावपाक शकता. स्ट्रॅटजी तयार करपाक वेळ मेळटा. एक्झॅक्टली, सारकें स्ट्रॅटजी तयार करपाक. एक आसा की ह्या आंदोलना भितर विरोधक दिसनात, विरोधी पक्षांनी कितें तरी केलां अशें दिसना, आनी जनरली ताका एक जन आंदोलनाचें स्वरूप आसा. तुमी मानतात हें जन आंदोलन म्हणून, काय तुमी हाजे कडेन राजकीय आंदोलन म्हणून पळयतात? नाही, आमी म्हणटा आसतना कशें आसा, तुमी उलयलें तें एकदम बरोबर आसा. खंयच्या तरी एखाद्या राजकीय पार्टीन तें उबें केलें आनी त्याच्या बरोबर सगळो समाज भायर सरलो अशें हें आंदोलन ना. हें बारीक बारीक ग्रुपा भितर वेगवेगळे प्रश्न घेवन प्रत्येक जाण दिसता की आपण आपल्याक स्वता टेस्ट करून कसो पळोवया, आमी एखादो विशय घेतल्या नंतर राजकीय आमकां थोडोसो फायदो जातलो काय कितें, आनी त्यामुळे ते वेगवेगळे स्कॅटर्ड अशा पद्दतीचें आसा. आनी त्यामुळे सगळ्यांचें मिळून एक आंदोलन अशा तरेचें आंदोलन हें दिसना. ताका प्रत्येकाचे विशय वेगळे, प्रत्येकाचो मोटीव वेगळो, आनी ताका लागून ताका दिशा जी आसा ती योग्य दिशा त्या आंदोलनाक मेळना अशें म्हाका दिसता. चिंत जायना, कारण दोन गजाली आहात. एक जेन्ना राजकीय पक्ष खंयची तरी आंदोलन उबी करता, जशी तुमी विरोधां आसतना खुबशीं केल्लीं, तेन्ना अशें आसा की ओके, तूं हाजे फाटल्यान एक राजकीय हेतू आसा, एक विशिश्ट दिशेन हें आंदोलन वतलें हाजो एक अदमास आसता. जन आंदोलन जेन्ना अशी उबी जाता तेन्ना ते खंयची दिशेन वचत अशें तुमी म्हळें, दिशा खंयची ती कळना. चिंत दिसना की जन आंदोलन जेन्ना तयार जाता तेन्ना ते सरकाराक माल पडपाक शकता म्हण? न्ही, कशें आसा पळयात, हे जे आंदोलनाचे आज जे विशय घेवन कांय जे लोक फुडें येवपाचो प्रयत्न करतात, म्हाका दिसता की हे विशय क्रिएट करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन करूं ना. हे विशय जे आसात हे विशय हाच्या पयलीं सरकारान जे लोक आसले त्याच लोकांनी केल्ले विशय आसात. आतां सरकार हें कंटिन्यू प्रोसेस आसता आनी त्यामुळे ते फुडें व्हरपाचें काम हें येणारे प्रत्येक सरकार हें फुडें व्हरता. आतां ह्यांच्यांनी हें बेगीन सुरू केल्यामुळे सादारण आमकां एखादें दिसूं शकता की एखादो विशय वेगळ्या पद्दतीन आसत जाल्यार तेजेर विचार करपाक थोडो वेळ मेळपाक शकता. आनी ताका लागून जितलें बेगीन केल्लें आसा तें म्हाका दिसता एज अ राजकीय दृश्ट्या सरकाराच्या दृश्टीन ती बरी गोश्ट आसा. तुमी म्हणटा की समजा एक विशय आसा जाचेर सरकाराचें मत हें लोकां भशेनूच आसा जाल्यार टॅकल करपाक ह्या खिणाक वेळ मेळ्ळा. कोळशाच्या इशूचेर पक्षाचें मत कितें? न्ही, आमी सदतीत म्हणटात की कोळसो आसा पळय गोंयांत, बेजिकली मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो आसा तो बेजिकली सुरवातीक खनीज कोळसो अशें करपाकूच 1947 जो रिकॉर्डा प्रमाणे 47 साला पासून थंयच्यान कोळसो आसत हें चालू आसा मायनिंगचें हाचें. गोंयांत खऱ्या अर्थान दोन जे कोळसो हँडल करपी कंपनी JSW आनी दुसरो अडानी, हे दोनूय जे कोळसो हँडल करपी ज्यो कंपनी आसा तांकां खरें परमिशन भारतीय जनता पार्टीन दिवना. तांकां परमिशन जें आसा हें त्या वेळाचेर गोंया भितर काँग्रेस सरकार आसली आनी केंद्राक काँग्रेस आसली, आनी ह्या दोनूय हांकां परमिशन दिवपाचें काम हें काँग्रेस सरकारान केल्लें आसा. आतां हें सगळें केल्या नंतर एखाद्याक तो धंदो केल्या नंतर तूं इमिजिएटली ताजो बंद करपाक शकना. ठीक आसा, लोकांचें मत आसा की कोळशाच्या संदर्भान पोल्युशन वगैरे जे गोश्टी आसात ताका लागून सरकार अवश्य त्या संदर्भान विचार करतलो आनी ताका जें लिमीट जें आसा
ह्या लिमिटाच्या अंडर तांच्यांनी करपाक जाय अशें स्वता पार्टीचें मत आसा. तुमची मत कोळशाची बाबतीत कितें एज फार एज कोल हँडलिंग आनीक एक गजाल कशी आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना इतले तयार जाता आनी जेन्ना ब्लॅक एंड व्हायट लेखी डॉक्युमेंट आसात केंद्र सरकाराचे जे म्हणटात की ह्या टप्प्यान आमी कोळशाचें हँडलिंग वाडयतले म्हण तेन्ना लोकांच्या मनाक भंय निर्माण जावप स्वाभाविक. पक्ष म्हणून तुमकां कितें दिसता की कोल हँडलिंग आतां आसा तितलेंच उरचें कमी जावचें काय वाडयल्यार हरकत ना? नाही, आमचें म्हणणें अशें आसा की कोलाच्या संदर्भान जो लोकांचो भंय जो निर्माण जाल्लो आसा ते एक भंय आसा की तेचो अप्रचार हो जास्त जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की आयच्या वेळाचेर जें अंडर कंट्रोला भितर वाडोवपाक जाय ह्या मताची भारतीय जनता पार्टी ना. कोल हें वाडोवपाक जाय ह्या मताची ना. उलट तो अंडर कंट्रोल आसचो आनी जेणे करून बाकीच्या लोकांक ताचो त्रास जावचो ना ह्या मताचें आमचें मत आसा. आनी त्यामुळे त्या संदर्भातले विचार जे आसात हे आमचे विचार आमी सरकारा मुख्यमंत्री त्याच मताचे आसात. तांच्यांनी सुद्दां ह्या विशयाच्या संदर्भान आमचे वयले मायनिंग जे मंत्री आसात त्यांच्या बरोबर तेंचें उलोवप जाल्लें आसा. पण काय कशें आसा की हांगा अप्रचार करपाचें काम हे मोठ्या प्रमाणात जास्त चलता. कसलो अप्रचार इन द सेन्स हांगा कितलो तरी आयज जर समजा एखादो 11 मेट्रीक टन जर समजा हँडल करता आसत जाल्यार मागीर तो 50 जातलो. अशा तरेचे वेगवेगळे अफवा जे आसात त्या विशयाचेर गरज नासतना लोकांक भडकोवपाचें काम चड जाल्लें आसा. ताका लागून लोक दिशायन जावन गरज नासतना वेगवेगळे कारण ते कशें जाता ताका ह्या आंदोलनाक एक हें ना एक लिडर ना. प्रत्येक जण आपल्या परीन वेगवेगळ्या पद्दतीन कांय लोकांक नवीन सेटअप जावन राजकारणान येवपाचे आसात. कांय लोकांक दिसता की आमच्या सर्वायवलाचो प्रश्न आसा. अशा तरेचे वेगवेगळे लोक ह्या आंदोलना भितर आपल्याक जाय तशें टर्निंग करपाचें काम करतात आनी अननेसेसरी लोकांक भितर भटकून घालपाचें काम करतात. पण म्हाका विश्वास आसा ह्या हाचेर योग्य वेळार योग्य निर्णय जातलो आनी सरकार ताचेर गंभीर आसा. पण एक पक्ष म्हणून तुम्ही क्लियर आसात की गोंयांत कोळशाचें हँडलिंग वाडपाक जायना ह्या मताचो हांव तुम्ही पक्ष म्हणून सामके क्लियर 100% आसा 100%. एक गजाल जी फाटल्या एक 10-15 दीस जी आमी पळयल्या की आनी इट्स अ स्मार्ट अप्रोच जो मुख्यमंत्र्यान घेतला की दे आर डिलिंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम कोल हँडलिंग. मुख्यमंत्री म्हणटात की आमी कोलाचें हँडलिंग वाडोवपाक दिवचे नात इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं दी. बरोबर. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचे खूब गजाली खातीर बरें आहा म्हणून. पण लोकांच्या मनाक एक प्रश्न आहा तो हो की मुख्यमंत्री आसूं किंवा सत्ताधारी आसूं ते बदलत असतात. अशी परिस्थिती इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जातलें ते परमनंट जातलें. फाल्यां समजा खंयची तरी दुसरी सरकाराल्या निर्णय घेतलो अरे वा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो पयलींचो जो प्लॅन आसा 40 मिलियन टनाचो तो परत चालीक लावया म्हण मागीर गोंयकारांच्या हातांत कितें उरतलें. हो जो भंय आसा हो तुमकां क्रेडिबल दिसता लेजिटिमेट दिसता काय अनाठाई दिसता? न्ही कशें जाता दोन विशय आसा. जाता कशें की हे प्रत्येक विशय जे आसात ते हाडटात आनी फायनली कोला काडून जोडटात. आतां तुमी जर हें सगळें पळयलें नॅशनल हायवेचो विशय आसत डबल ट्रॅकिंगचो विशय आसत तमनारच्या पावर हाडपाचो विशय आसत हे सगळे विशय हाडप आनी सगळे हाडप आनी कोला काडून जोडप हे सगळे वेगवेगळे इंडिपेंडंटली विशय आसात. तमनार विशय पावर जर हाडली नासत जाल्यार फुडें आमकां पावरीचो प्रॉब्लम जावंक शकता तो वेगळो विशय आसा. हें जें आसा डबल ट्रॅकिंग आसा डबल ट्रॅकिंग आनी कोलाचो खंयच रिलेशन ना पण तें सुद्दां हाडून हांगा जोडपाचो प्रयत्न अप्रचार जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात जाता. म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट वेगळें आनी कोलाच्या संदर्भान वेगळें. कोल आसूं जास्त येवं जायना आनी तेचेर कंट्रोल आसूं जाय ह्या मताचें आमचें मत आसा. कारण तेच्या संदर्भांतलें जें पोल्युशन आसा तें जावं जायना तेचो लोकांक त्रास जावं जायना. पण इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा आज जर आमी पळयलें जाल्यार नॅशनल हायवे जावं जाय न्ही त्या गोश्टी जे गोश्टी आसूंक जाय ते आसूंक जाय. कारण बऱ्याच जाणांचें म्हणणें कशें आसता की गोंय म्हणजे तुमी कॉरिडॉर वापरतात काय कितें. आमी गोंयांक कॉरिडॉर म्हणटात आनी आमी ज्या वेळार महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येतना आमी महाराष्ट्रांतल्या हातूंतल्यान येनात. तर त्यामुळे आजची नीड जी आसा ही नीड मेळून बरे रस्ते आसूं जाय ही आमची नेसेसिटी आसात न्ही आसपाकूच जाय न्ही ती. पण लोकांच्या मनात जो तो भंय आसा की फाल्यां सरकार बदललें समजा परत वेस्टेड इंट्रस्ट आयली भितर आनी ताणें जर ठरयलें की जो ओरिजिनल प्लॅन आशिल्लोच न्ही आतां इन्फ्रास्ट्रक्चरय जावन पडला तो चालीक लावया मागीर गोंयकारांच्या हातांत कितें उरतलें. हो जो भंय आसा हो क्रेडिबल भंय काय अनाठाई भंय? तो म्हाका दिसता कशें जाता की आमी गरज नासतना दोन विशय घुसपयतात ते ताका लागून तो विशय कोल आसा पळय ह्या विशयाचेर जर एखाद्यान सांगलें की तो वाडपाक जायना तो कंट्रोलान आसूं जाय जमता आसत जाल्यार तो कमी करचो. आज कशें जालां की फाल्यां जर मायनींग सुरू जालें जाल्यार तुजो कोल हँडल करपाक हांगा टायम तरी खंय आसा तांकां.
पोर्ट ट्रस्ट जो आसा तो बिजी उरलो तुजे हांगाल्यान हांवें धाडपाक. ताका लागून आज जाता कशें, आज आनी बाकीची एक्टिविटी करपाक आनी स्पेअर टायम नासल्यामुळे ते हे एक्टिविटी तांचे कडेन आसा. कदाचित तें जर फूल स्विंग जालें जाल्यार हें कदाचित कमी जावं शकतलें. आनी ताका लागून आमी म्हणटात की वाडूंक जायना आनी ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें सुद्दां जें रिस्ट्रिक्शन आसा तेच्या भायर वचूंक जायना. सगळ्यांकूच गोंयकारांक दिसतलें तें. जे आंदोलन उबें करपी आसा तांकांच दिसता अशें न्ही, गोंयचो आदर सगळ्या लोकांक आसा. आमी गोंयकार, आमकांय दिसता न्ही तें. आनी ताका लागून कशें जाता, गरज नासतना कन्फ्युजन करपाचें आनी बारीक लोकांक, बारीक मनशांक जांकां बाबड्यांक कांय खबर ना तांकां मिसगायड करपाचें जें काम आसा तें कांय लोक करतात. बाकीची आंदोलनां आसात, IITचें आंदोलन आसा, अशी वेगवेगळे गजाली हें जाल्यात. IITच्या विशया कडेन पक्ष म्हणून तुमी कशें पळयता? कशें जाता की IIT येवं जाय हो एक आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर तेंचें स्वप्न आसलें. कारण ते स्वता IITन आनी एक बरी इन्स्टिट्यूट. कशें जाता की त्या IITच्या संदर्भांतलो जो हें आसा की जो एज्युकेटेड आसा ताका त्या संदर्भांतले, कारण इज नॉट अ बारीक शाळा न्ही ती. हें जें आसा तें जर जालें आसत जाल्यार जो विकास आनी गोंयची एक वेगळेपण सबंद देशभरान जगभरान जावं शकता. आनी म्हणून तो प्रोजेक्ट आसा. आतां कशें जाता त्याच्या संदर्भांतली वेगळी वेगळी कशें जाता की लोकल लोक थंयच उरतात. त्या आंदोलनान भायले लोक वचप आनी ते फुडें वचून मातशें कशें मोठें जातलें तें पळयतात. एक्चुली तें चुकीचें समज आसा. एखादो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आपल्या गोंया भितर जाता आसत जाल्यार तेच्या संदर्भांतलें सजेशन सुचोवचें, पूण तो जावपाकूच जायना अशा तरेचो विरोध करप हें चुकीचें अशें म्हाका दिसता. पक्षा कडेन येतना एक गजाल म्हणटात आज की इतले आमदार भितर आहात दॅट इट हॅज बिकम अ प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणून. तुम्ही पक्षाची वाटचाल सामान्य कार्यकर्तो ते इतल्या आमदारांचो पक्ष इतली मेरेन पळयल्या. यू एग्री की दोन गजाली, एक प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी आणि त्या प्लेंटी भितर सुद्धा तुम्ही अशी वेगवेगळी रसायनां आसून भरल्यात, तर तातूंतल्यान जे तयार जालां ते रसायन कसलें हेंच कळना. तशें आसना. कशें आसा पळय, फायनली पार्टीच्या भितर ज्या वेळार तूं वेगवेगळ्या विचारांचे लोक घेता त्या वेळार तांकां सगळ्यांक एक कम्फर्टेबल लेवल दवरपाक, तांकां एडजस्ट करपाक तुवें स्कोप दिवं जाय आनी तांचे विचार जे आसा ते आयकून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता की अशे वेगवेगळे जे सगळे जरी हें आसले आसत जाल्यार आजच्या वेळाचेर पार्टीचे दिल्ले कार्यक्रम आसत, पार्टीचे प्रोग्राम आसत, हे सगळेच जाण त्या परीन आपापल्या मतदारसंघा भितर करतात. आतां आमी सगळ्या मतदारसंघा भितर मंडळाच्यो ट्रेनिंगो सुरू केल्ल्यो आसा. अशें ना की जे पार्टीच्या भायले आमदार आयले म्हण तेंच्यांनी आमच्या हातून जावपाक जायना अशें एकाय आमदारान करूं ना. ज्या वेळार आमी त्या मंडळांतल्यो कमिट्यो स्थापन करपाचें ठरयलें, एकाय आमदारान अशें इन्सिस्ट केलें ना की आमी सांगपाक जाय तें आमी सांगता तेंच तुमी करूं जाय. पार्टी जी ठरयता तें आमकां मान्य आसा. अशा पद्दतीची वाटचाल अजून पर्यंत तरी सगळ्या आमदारां भितर आसा अशें म्हाका दिसता. जाल्यात भाजपामय जाल्यात म्हणटा तुमी काय अजून वेळ जायिल्लो न्ही, कशें जाता की तशें 100% कितें आसा, एकाच वेळाचेर एकाच दीस इतल्या फास्ट सगळें भाजपामय जातलें अशें ना. थोडो वेळ जाय आनी त्या वेळाच्या हाच्या नुसार हळूहळू तें बदलत वता. तातूंत व्हडलो डिफिकल्ट आसा अशें तरी म्हाका दिसना. ते आर व्हेरी कम्फर्टेबल. एक प्रश्न येता तो म्हळ्यार इतली जेन्ना आमदार आसतात आनी तातूंत भितर प्रत्येकाची मतां इतली वेगळीं, कांय जाणांचो ह्या कोलाची इशूचेर घुस्मटमार जाता, कांय जाणांचो बाकीची कसली इशूंचेर घुस्मटमार जाता, हे रावतले तुमचे बरोबर? तें पळय कशें आसा की ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन एखादो जेन्ना भितर येता त्या वेळाचेर आमी सदांच मानतात की तो आसा पर्यंत आमचो मनीस. आतां ज्या वेळाचेर निवडणूक ज्या वेळार येता, तुमची ही फिलॉसॉफी आयुश्यात लावपाक आपलो मनीस म्हण. ज्या वेळार फायनली कशें आसता की पळय, फायनली त्या मनशाक कम्फर्टेबल दिसूं जाय. आपण हांच्या बरोबर रावल्या नंतर इफ आय एम सेफ जाल्यार तो आमच्या बरोबर रावतलो. ताका दिसता आसत की त्या वेळाचेर एखादो ताका दिसता की आय एम नॉट सेफ इन दीस हें, तर त्या वेळार वेगवेगळे विचार वेगवेगळे निर्णय घेवपाक शकतात. पण ते आयच्या वेळार जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार आयच्या वेळाचेर सगळे आमदार जे आसात ते व्हेरी कम्फर्टेबल. ते आपले म्हणटा तुमी सगळे जाण आमचे आनी सगळे जाण कम्फर्टेबल आसात अशें तुमचो. कारण तुमची असेसमेंट जी आसता ती बरीच खोलायेन केल्ली आसता म्हणून विचारता. आयच्या घडयेक तुमकां कितें दिसता की जितले आमदार खंय आसूं किंवा खंय नासूं, आय एम नॉट गोईंग बाय की तुमचे कडेन आमदार आसा तांचो मतदारसंघ, बट ओवरऑल जर सिच्युएशन पळयलें 40तल्या कितल्या मतदारसंघां भितर भारतीय जनता पक्ष म्हणून तुमी स्ट्रॉंग आसात अशें दिसता. हांव फक्त आमदाराचेर वतना त्या विशयाचेर मागीर या.
आमी पळयता आसतना कशें जाता की आमी ऑर्गनायजेशनल स्ट्रक्चर जो आमचो आसा संघटनेच्या हाचेर आज ह्या गोंयांत 40 मतदारसंघ आसात. 40 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्यो समित्यो आसात. आतां समित्यो असल्या नंतर सगळ्या मतदारसंघांनी तुमचो प्रश्न आसतलो की जिखतले काय कितें. म्हाका हांव इतलो कॉन्फिडन्स आसा की 2022ची निवडणूक भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या जनतेच्या आधाराचेर आनी त्यांच्या आशिर्वादाचेर डेफिनेटली आमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन 2022ची निवडणूक जिखतले इतलो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. हे जे आमदार आसा तांचे खूब जाणांचो कोळशाच्या विशयाचेर घुसमटमार जाता. तांकां कशें टॅकल करता तुमी? न्ही म्हणून हांवें सांगलें न्ही की ह्या विशयाचेर म्हाका याद जाता की फाटल्या 15 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री हे स्वताय दिल्लीक गेल्ले. हांव संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्तान दिल्लीक आसलो आनी त्या निमित्तान 1-2-3 मंत्र्यां बरोबर तांचे बरोबर वचपाचो म्हाकाय योग आयलो आनी तांच्यांनी सगळ्या बरोबर उलोवप केल्लें आसा. कोळशाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री सुद्दां ठाम आसात की हो कोळसो वाडोवंक जाय ह्या मताचे ते नात. तांकांय दिसता की कोळसो जो आसा तो अंडर कंट्रोलान उरचो आनी त्यामुळे त्या संदर्भातली बोलणी केंद्रीय मंत्र्या पर्यंत तांच्यांनी केल्ली आसा. पार्टीचे आमचे वरिश्ठ नेता जे आसात तांचे बरोबर आमी डिस्कस केल्लें आसा. स्वता मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर सामके सिरियस आसात. एक जो प्रश्न येता की इलेक्शन लागीं पावता तशे खूब पक्षूय मुखार सरपा लागतात आनी खूब पक्ष बाकीच्याय लिडरांक घेवन आपूण घटमूट जावपाक शकता. लेट अस टॉक अबाउट 2-3 एग्जाम्पल्स. सुरवात करूया आम आदमी पार्टी. तुम्ही आम आदमी पार्टी कडेन आनी असो एक पक्ष जो म्हणटा की आमी 40 जागा लढयतले, तुमी तांचे कडेन पळयतना कितें पळयतात? कारण कशें जाता पळय, एक गोश्ट 2017 आमी अनुभवली. ज्या वेळाचेर सुरवातीक आम आदमी पार्टी गोंयांत आयिल्ली त्या वेळाचेर अदर पॉलिटिकल पार्टी जर पळयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी बॅनर लावपाक आमच्या इतल्यांनी कोण ना. प्रचाराच्या संदर्भात आमी टॉप एक्सपर्ट. पण 2017 आमकां तेंच्यांनी आमच्या पेक्षा ते चड एक्सपर्ट ठरले. कारण तेंच्यांनी गोंयच्या अशा जाग्या भितर तेंचे बॅनर लागले आनी सोशल मिडिया तेंचे वगैरे बरेचशे. त्यामुळे आमच्या दिल्लीच्यान जे नेते येताले ते आमकां म्हणटाले सगळी कडेन बॅनर म्हणजे ते व्हेरी स्ट्रॉंग आसात काय कितें. पण आमकां कॉन्फिडन्स आसलो. आमी तांकां सांगताले की निवडणूक जावनी एकाय मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचें डेपॉझिट उरचें ना अशें आमी ठामपणे सांगताले. त्यामुळे कशें जाता की काँग्रेस ही वेगळी आसा. काँग्रेसचें स्वताचें मतदान आसा. भारतीय जनता पार्टी स्वताचें मतदान आसा. MGP जरी रिजनल आसली कांय मतदारसंघांनी तेंचें आसा. आम आदमी पार्टीचें अशें स्वताचें मतदान अशें गोंयांत तरी तुमी तांचे कडेन थ्रेट म्हणून पळयना? अजिबात पळयना. अजिबात पळयना. इज अ पॉलिटिकल. पळय, एक गोश्ट कशी आसा, खंयच्याच राजकीय पार्टीक तूं कमी लेखूंक जायना. पण आमच्या दृश्टीन थ्रेटूय म्हणून धरपा जायना. दुसरो विशय जो आहा तो तुमच्या घराचो शेजराचो सारको की किरण कांदोळकार वचून गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाले, तांचे वर्किंग प्रेसिडेंट जाले. तेही म्हणटात आमी एक 20-25 इलेक्शन झगडटले म्हण. ताजे कडेन कशें पळयतात? कशें जाता की ही डेमोक्रेसी आसा आनी लोकशायेन कोणाक खंय वचून निवडणूक लडोवपाचो तें जालें आनी ताका लागून तुमी छापील उत्तर कशें दिलें म्हाका? छापिल्लें. म्हजें मत अशें आसा की प्रत्येक जाणांक स्वताक दिसता न्ही की आपण प्रयोग करून पळोवप. प्रत्येकाक प्रयोग करपाक फाल्यां 25 कित्याक जाय, तेंच्यांनी 40 लडोवचे. प्रयोग यशस्वी जातलो काय ना तुमकां कितें दिसता? न्ही, म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीक ताचो अजिबात थ्रेट ना. इतलें हांव कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता. दोन्ही मतदारसंघा भितर कांयच प्रॉब्लेम थिये प्रॉब्लेम ना, कांयच ना, अल्डोणाय प्रॉब्लेम ना, अजिबात ना. इतलो कॉन्फिडन्स आहा 100% कॉन्फिडन्स आसा. 100% कांयच फरक पडचो ना. कांय फरक पडपाचो ना. कारण तिसरो जो आहा तो एनसीपीन पयर एक भव्य मेळावो घेतलो, तांणी ऑफिस उगडलां. एनसीपीचे आनी भारतीय जनता पक्षाचे सध्या महाराष्ट्रा भितर कितें नातें आसा तें पळयतकीर जर हांगा जे ते आतां भार घालपा लागल्यात तो पळयतकीर दिसता कितें वारें मातशें हांगा लागतलें म्हणून. वारें कशें जाता, पयर जें हाडलें तें म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक ते चर्चिल बाबान आपल्या मतदारसंघांतले हाडले आनी चर्चिल बाबाचें तशें पर्सनल रिलेशन सगळ्यांच बरोबर बरें आसा. तुमचे बरोबर चड बरें, आमचे बरोबर चड बरें आसा. त्यामुळे आमकां तशें थ्रेट आनी हें व्हडलेंशें दिसना. कारण तुमी म्हणटा ते चर्चिलाचे वारें, ते राष्ट्रवादीचे वारें न्ही. राष्ट्रवादीचे वारें न्ही ते. यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट. व्हेरी क्लियर अबाउट इट. फाल्यां चर्चिल मायनस केलो जाल्यार थंय तितले अर्दे लोक जावपाची शक्यता ना. ते लोक स्वता चर्चिलानूय सांगले. म्हाका मुद्दम सांगा, तो विशय आयलाच म्हणून विचारता. एनसीपी बरोबर तुमची गोंया युती आसा काय ना? अघोषित युती. आमची युती तांच्या बरोबर ना. अघोषित म्हणावे. आमची युती एनसीपी बरोबर ना, पण आमचें बरेंपण चर्चिल बाबा बरोबर आसा न्ही. इज अ पर्सनल रिलेशन न्ही.
युती आसप वेगळी आनी रिलेशन तशें आमचे जुजे फिलिप्स आसा तेजे रिलेशन फ्रेंडशीप वेगळी आनी राजकारण वेगळें न्ही तशें हातून तशें हें कांय ना ताका लागून त्या पार्टीची युती आमचे बरोबर आसा काय कितें अजिबात ना न्ही युती नाच न्ही आमचे बरोबर एक आहा की चर्चिल बाब हो तुमच्या मिशन साल्सेताचो एक इम्पॉर्टंट भाग काय कितें हें पळय कशें जाता की तेचें हें मातशें ही तो तसो सालसेतचो मास लिडर त्यामुळे तेचें आमचे बरोबर तुमी पॉलिटिकली कितें बरेंपण आसा काय म्हणत जाल्यार दॅट इज नॉट हें बट आमचें पर्सनल बरेंपण डेफिनेटली आसा कारण मुख्यमंत्र्या बरोबरूय तेंचें बरें रिलेशन आसा आनी तेंचेंय म्हणणें आसा की ही मुख्यमंत्री बरें काम करता आनी ताका लागून ते तेंच्या बरोबर आसा तशें ते म्हणटात न्ही मायकल बाब लास्ट वीक आयिल्लो हिडोनाक आनी ताणें एक स्टेटमेंट केलें की एज फार एज कॅबिनेट इज कन्सर्न आपूण पक्षा कडेन उलयलां की आतां जेम तेम सगळ्यांक खबर आहा की बाबा कोण बरो परफॉर्म करता कोण वायट परफॉर्म करता आनी इलेक्शनाक एक 15 म्हयने आसतना जर कांय कठोर डिसिजन्स घेवपाची जालीं जाल्यार पक्षान आनी मुख्यमंत्र्यान ती घेवपा जाय आनी कॅबिनेट रिशफल जावपाक जाय म्हण तुमी त्याच मताचे ते कशें आसता की पळय एक एखादे प्रत्येकाचें तें पर्सनल मत आसूं शकता मायकल जे उलयलें तें पार्टीचें मत न्हय तेजें पर्सनल मत आनी त्या संदर्भात कितें करप वगैरे जें आसा तें हांव जाहीर आज कशें सांगूंक शकता आमकां एखाद्या गोश्टीचेर एखादो विशय जर कितें करपाक जाय जाल्यार आमचें केंद्रीय नेतृत्व आसा तांचे बरोबर डिस्कस करपाक जाय आनी ते सगळे गोश्टी आसा त्यामुळे आयच्या वेळाचेर तरी हांव इतलेंच विचारता की अशी विशय विचाराधीन आसात काय कितें अजिबात ना आयच्या वेळार तरी अशे विशय कॅबिनेट रिशफल विचाराधीन ना सध्या तरी आनी त्या संदर्भात कितें आसत जाल्यार मुख्यमंत्री सांगताले पण अजून आजच्या वेळार तरी ही गोष्ट कांयच ना अशें म्हज्या इन्फॉर्मेशनार कांयच ना एक तो आरोप जाता तुमचेर की तो म्हळ्यार तुमी यू स्टोल दी मॅन्डेट तुमी मॅन्डेट चोरली आनी लास्टाक तुमी मागीर काँग्रेसी चोरली सो आनी लास्टाक ती येदी व्हडली जाल्या मॅन्डेटाक इलेक्शनां जेन्ना वतले तेन्ना तुमचे सगळे विरोधक जे आसात ते हो इशू डेफिनेटली लावन धरतले की तुमी मॅन्डेट नासतना सरकारां आसा म्हणून हो इशू तुमी कावंटर कसो करतात न्ही कशें जाता मॅन्डेट नासतना म्हणजे आमी आज मायनॉरिटीन ना न्ही मॅन्डेट म्हणजे कितें तर आमदार ज्याच्या बाजून चड आसा ती मॅन्डेट आज आमच्या बाजून 27 मॅन्डेट आसा सुरवातीक ज्या लोकांनी सरकार केलें तेच आज मॅन्डेट ना म्हणून उलयता आसतले पण त्या वेळार तेंच्यांनी सपोर्ट केलो हें तेंच्यांनी मानूंक जाय न्ही समजा आमची मॅन्डेट नासली जाल्यार त्या वेळाचेर गोवा फॉरवर्डानूय आमकां सपोर्ट केलो त्या वेळार MGPनूय सपोर्ट केलो अपक्षान सपोर्ट केलो आज तेंच्यांनी जरी म्हटलें मॅन्डेट ना जाल्यार म्हणजे हाच्या अर्थ तेंच्यांनी केलें तें चूक काय कितें अशें म्हणच्या पडलें न्ही आनी हाच्या भितर मॅन्डेट ज्याच्या बाजून जास्त आमदार ती मॅन्डेट आज आमचे बरोबर 27 आमदार आसात म्हणजे आमचे मॅन्डेट आसा न्ही आज आमचे कडेन 14 आमदार असले आनी समजा आमी सरकार म्हणलें जाल्यार तुमी कितें म्हणपाक शकतात पण आमदारांच्या दृश्टीन आमचे कडेन 27 आमदार आसा म्हणजे असेंब्लीन जे जाय ते आमदार जाय ते 27 आसा आमचे बरोबर तुमचे कार्यकर्ते खुबशे जाण नाराज जातात जेन्ना इतली काँग्रेसवाली येवन भितर घुसता तेन्ना तांकां कितें सांगतले तुमी न्ही कशें जाता की आमचे नाराज जाता आसा पळय कशें आसता दोन गोश्टी आसा कार्यकर्त्याकूय खबर आसा की एखादो पार्टी ज्या वेळार वाडटा त्या वेळाचेर वेगवेगळे लोक वेगवेगळे येतात आतां नाराज कोण जाता जाका निवडणूक लडोवपाक जाय आसा आनी ताका दिसता की तो आयल्या म्हजी अडचण जावं शकता असो नाराजी व्यक्त करता बाकीचे त्या एका हाका लागून सगळ्यांक कार्यकर्त्यांक ब्लेम करून तातूंत अर्थ ना ताका लागून सगळेच भितरल्यान नाराज जाले अशें कांय ना कांय डिसिजनां त्या वेळाचेर एखाद्या पार्टीच्या सरकाराच्या संदर्भात ते जर स्ट्रॉंग उरूं जाय जाल्यार कांय निर्णय त्या वेळार घेवचे पडटात त्या वेळार थोडीशी हें आसताच कारण कितें आसा एखादो निर्णय घेवच्या पयलीं त्या कार्यकर्त्या बरोबर तूं डिस्कस करतलो आनी मागीर घेतलो अशें घेवपाक मेळना न्ही थोडें तें मातशें डिसिजन घेवचें पडटा त्या वेळार थोडेशें कार्यकर्त्याक दुखता रे हांच्यांनी आपलें ऑब्जेक्शन कांय नासलें पूण निदान करच्या पयलीं आपल्याक विचारिल्लें जाल्यार बरें जातलें डेफिनेटली आनी दिसपाक जाय कारण भारतीय जनता पार्टी लागणूकय आसपाकूच जाय कारण BJPचो कार्यकर्तो तो निस्वार्थी भावनेन काम करता तो पक्षाच्या सरकार आयलें म्हणून 4 पयशे करपाक जाय ही भावना केन्ना दवरना वेळ पडलो स्वताचे पयशे स्वताचो वेळ हे खर्च करून तो काम करता आनी म्हणून हें फिलींग आसप कारण हें बाकीच्या पार्टीन अशें फिलींग आसना हांगा आसता फिलींग कारण तो निस्वार्थी भावनेन काम करता ओके लास्ट प्रश्न म्हजो फुडली निवडणूक ही डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकल भारतीय जनता पार्टीचे आज ते मुख्यमंत्री आसात आनी त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या नेतृत्वाचेरूच निवडणूक लढयली विल बी प्रोजेक्टेड एज फेस तोच फुडली निवडणूक कशें जाता की आज आमचे ते मुख्यमंत्री आसात आज पार्टीची धुरा त्यांच्या हाचेर आसा पार्टी पक्ष म्हणून जरी आमी असले जाल्यार सरकार म्हणून ते पळयतात त्यामुळे त्यांच्या हाचेर साहजीक आसा तातूंत आनी दुमत ना न्ही
साहजीक आसा. थँक्स अ लॉट. आयले तुम्ही मेकळेपणान उलयता तेन्ना बरें दिसता. सो अशेंच मेकळेपणान उलयत रावया. इलेक्शनाचे वर्स सुरू जाता. थँक्स अ लॉट. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू प्रमोद. थँक्यू वेरी मच.